Seluruh Arabia, Asasi Sebuah Dengan Gaya Korea A23, Krishna Mulana.
सोद पदवीदार आनी शासनाचे बाबा, जेजू तुजो पूत आनी बरो देव म्हूण परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजून बरो बाबाड सांबाळून भाग्यवान आतानासाक तुज्या दर अध्यक्षाक तुवें उजवाड वटाय आनी नीर दिले. हे वीर शास्त्राची आमचे खातीर विनोनी तुजे मुखार पावून ताणें दिल्ली तुज्या स्वताची शिकवण घेवन तुका दिसान दीस अदीक ओळखून आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडोवंक आमकां फाव कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजकोट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आख्ख्या जुदेयांत, गालिलेयांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरोवन वाडत घेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिगींत रावतल्या भक्तांशी पावलो. थंय ताका एनेयस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो काठीर पडलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनेयस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी एनेयस रोखडोच उठलो. लिदींत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळी बाबाट दवरून सुमयाशी परतली. जोप्पा नगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन दोर्कास नांवाची एक भोगतीण आसली. आलिया जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोडण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिदा जोपाक लागली म्हणटूच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगा मनशांक ताचेशी पाठयलें अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी यो. ताचे बाराबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतूच ताका तांणी उंचल्या कुडांत घालो. ताका वेडो घालून सगळ्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्तू केलेली ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून ताका सगल्यांक भायर धाडली आनी दिवी घालून मागणें केलें. उपरांत मेलोले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण ताका दाखयलें. ही खबर सगळ्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सुमयाचेर बाबाट दवरलो. देवाची उतर. ताच्या उपरांत आमचो सभाग सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणुकें पात्र बांदतलो. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सुबे मासार सगळे ताचे कुर्शे मुखार
सर्वेस्पराक केलेल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. बाबा सर्वेस्परान इतलें बरें केलां ताचेर कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव तुजो चाकूर सर्वेस्परा, तुजो चाकूर हांव, तुजे चाकुरणीचो पूत हांव. म्हज्यो सांखडी तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. बाबा सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. उतराक उबी रावया. Zui sobrespora, Zui sobrespora, Zui sobrespora, Zui sobrespora. तुजी उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणांच्या जिविताची. Zui sobrespora, Zui sobrespora, Zui sobrespora, Zui sobrespora. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू, Tuce sobeas. Słowa Panie Jezu Chrystusie, żywotno. Moja ducha sumia. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता ते कोटीक लागता. कोणाच्यान कसलें आयकून घेवंक जाय. ताका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच वस्तुगीर जाणा जावं. जेजून ताका म्हणलें, हे मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो खंय चडटना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण विस्वास धरचे नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच जावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापाक कोणचें हें तेणें घेतलें बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरोन गेले आनी तांच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचोंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्यो? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सन्मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मदलो एकलो देव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शिवमोटो महादेव, Wakani ducha Krista. मोगाळ बाबतीत काय आमी आयज जबाब दिला. ह्या जबाबाक आमी म्हळ्यार सर्वेश्वरान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. देव आमकां जायतें बरें दिता. जिवीत बरी देणे आनी जिवितांत जायते आमकां गूण आनी आशिर्वाद दिल्ले आसात. तातूंतल्यान आमी देवाक वाखाणून दिनवास खंय मारून आमकां आयचे वाचपाक आनी कितें कशें आयचो जबाब आपयता. आनी आयच्या वाचपाक पयल्यार आमी पळयलें पेद्रून देवान दिल्लो गूण, देवान दिल्ल्या आत्म्याच्या बळार बरेंपण वाडलें म्हूण जोडलें. आनी आमी पळयता जाल्यार आयज लिदयेन ह्या मनशाक बरो केलो. तेच बराबर जोपा दोंगरार हे बायलेक तो दाबीता म्हणटा ते बायलेक ताणें जिवंत दिलें. आनीक आमी पळयता ही बायल दाबीता
लोक ह्यो वस्तुरी रडटाल्यो कित्याक कितें तांकांय बरें केलें. ती एक वस्तुरी आमी टेलर आमी म्हणटा दोनशी कशी कितें शिंवपाचें कपड्यांचो धंदो करता. आनी आमी पळयता ह्यो वस्तुरेक पेद्रूस नवें जिवीत दिता. आनी कितें भाशेन आमी पळयता ह्यो वस्तुरी रडटात आनी दाखयतात. ताणें कितें आगोश्टां तांचे पासून म्हळ्यार देवान तिका एक ल्हान गूण दिल्लो. तोय गूण तेणें वापरलो दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर. मोगाळ बाबडीलो जायते फावटी आमकां ना तें घेवन आमी रडटा. कितें म्हाका दिलां तें घेवन आमी देवाक वाखाणून बरेपण वांटून आयचे पयले वाचप म्हाकाय तुका आपयता. ते खातीर कितें भाशेन तुका म्हाकाय देवान दिलां त्या जिवितांतल्यान देवान दिल्या त्या गुणांतल्यान आमी पयलीं सुमेक समाजांत बरेपण वांटूंक आमकां आदार मागया. पवित्र आत्म्याचे बळार आमी सदांच बरेपण वांटूं. आनीक आयचे वर्तमानांत आमी पळयता जेजू बरें तें सांगता आनी तें सांगता तें थोड्यांक आवड लागता. कित्याक जायती कडेन कारण आसा. थोड्यांक दिसलोलें जेजू एक मेसाया कहो व्हडलो झुजारी कहो हे रोमा पाश्चात्याक भायर घालतलो. लोभी राजवटी चलयतलो. लोभेपण हाडटलो. उगडे तो सांगता तें तांकां मानप ना कित्याक तांचें मन दुसरे भाशेचें आहलें. असले परिस्थितीन आमी पळयता तो सांगता तें आवड लागता कुटीक लागता अशें तें म्हणटा. जेजू आपुणूच जाणा जावन ताका विचारता वचून करता काय बरी पेद्रूची उतरां सगळ्यांच्या नांवांत तो म्हणटाय कोणाशी साहेब आमी वेलेल्या तुजे सोबी आमाक उतरां सासणेक जिविताची वय मोगाळ बाबडीलो. जायते फावटी आमकां हांगां तिका आमी शांती सोदता. हांगां तिका आमी फुडें नवेपण सोदता. पूण जेजू भगत तुका म्हाका ना जिवीत हें ओळखून घेवन कितें भाशेन जेजून हाडलेली आमकां खुशालकाय जेजून हाडलेली पिकोवणी जेजून हाडलेली बापाची काकूट आमी सदांच उद्भव आनी आमकां कोणना. जेजू आमचो सर्वोटा हें आमी ओळखून घेवन नियाळ आनीक पेद्रू भाशेन आमी म्हणून सायबा सगली परिस्थिती आमी कोणाशी म्हण बेले तूंच आमचो बरपासो तूंच आमचो सर्वोटा तूंच आमकां बरी वाट ओळखून घेवन आमकां एक एकल्या ह्या विसाक आदार मागतात. भाग्यवान फिलिपाच्या कोपान ह्या आपोस्तांनी जेजू सुमी तो खरेंच आमकां समाधान ताचे बगर आनीक आमकां वाट ना हें ओळखून घेवन ताणें जेजू संवसाराक दिलो. तर तांची मजत आतां नाच आनी 12 आपोस आनी दुसऱ्या सांगता भक्तांनी जेजू बरगूड तर आमच्या जिवितांत सगळ्या आठवणीक सगळी परिस्थिती जेजू आमकां समाधान ओळखून घेवन ताका बरगूड ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी आपणाव ताचीच कृपा आनी आशिर्वाद ह्या दिसाक मागून घेवया. Bitte bedanken für ihr Sieg, पेश नंबर 34. मोगाळ बापा भाग्यवान आतानासाच्या पूर्वी दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या आवडटा पासून तुका दिनपासून हें बलिदान आमी समर्पिता आनी आमचो बाबाड उकूट सांबाळून तो संवसारांत विस्तार आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे
सर्वेश्वरा पवित बापा सर पदवीदारांनी शासनाचे देवा सोर काड्या सोताय जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुमयावरवी आम्ही तुका दिनवासून खावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्याक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तुझी पवित सभा नव्या व्हडा सपोर्ट करताय तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुझे सोडवणेचो फळ आमकां लाभशात तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या भाग्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषांत आमी तुजी स्तुती गायतात. तेची पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिष्याक दिली आनी म्हळें तुमी समेज पियात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पात्रांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आज समेज मनशा बसत ते गौरवतले हे म्हज्या उगासात कोरा.
तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करून आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका देव बसता आनी जेजूची कूड रोगोश शोधलेल्या आमकां समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Servisbra, anche per noi c'è quest'anno di Giucovic Mezzo Blascor, Francis Amchabagion Papa, Philip Meriam Chagoli Papa, and Sokli Adniki Marga Barabora di Kapiti Mogan Maria. Unor život polecał po was moment, tam ciapała musi kaputku. Taka, ani tu jeszcze godzin na rodziacu nestan, tu się pozwolił ka mort po lewo. Amma sumestanci, doja po lewo. Acqua Maria, te faceva essere cattiva. Ti già poti, ma che voto Giuseppe, ma che voto dopo tutta Filippo e Tiago. Ani soffia volta para poco. Giuseppe Santo Quinto Ascari. João Paulo nostro Papsai. Calcataci Teresa. Ani soffia volta para poco. Sas nanti sukanta namatoti, tanti sakata jugoi mahamuka na mafakor, Jesus Christa jatuh fini. Dia Jesus porvim, dia Jesus sangata, dia Jesus dai, pavitra pranchai moda. Sorbo vedar Bapa, sorbo donani voi votuka, sasna cha sasna. Amen. Jezusi pyle magni ami mandatna, sokli परिस्थिती आमी जेजुशी वचोन बापाची मजत मागून आनीक आमकां निराशेपण ना आमचे बाबा सकेशा तुझे नाव उदिसा तुझे राय सांगाय तुझी गोशी स्वर्गात जाता तुझी संसारात जा आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्या गोशीता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताटेन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवात सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां दिवा दया करून या जिवितांत सवस्ते आमकां दी सोर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुमंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरपाशांत उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजूकी मुकुयारी म्हणून तशी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर मुदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे कुडीत सभेच्या बाबाटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आतूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसो तुमचे सवय एकामेकांक मोगान शांती दियात. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमची गंमत कर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमची गंमत कर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. O Jezu आमचो सोबी आमकां सासणाच्या जिविताची उतरां दिवपी आमकां कुर्बेचें जिवीत वाडून ताच्या जेवणाक असले मनात वांटो घेतात ही सोबी सुभागी सोम्या येवचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
चला आमच्या काळजां शोभताना गायन करूया. D15 पेज नंबर 55 जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, सगळी जमीन साशें तुज्या दिव्या obizneće, jutracu poluveće. Tuđa divja obizneće, jutracu poluveće. Tuđi pokoj mada živi, da Jesu म्हज्या जेजू बोबोगी संस्कारान तूं सदां म्हाजी आसाय म्हूण हांव सोद मारतां. सोदता परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशयतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले बरी हांव तुका वैग मारतां. आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिबाक उसळून कधीच म्हाका देवूं नाका. आमेन. प्रार्थना. जेजूच्या नांवाच्या बापा, मनीस जालो तुजो एकलोच पूत करो देव म्हण वागिमून आतनाच्या बरोबर आमी सोद मारता. ह्या पवित्र योजनान ताची कुडा रगत आमी शिवल्यात, त्या वरवीं ताचे देवीक शिवीक आमचे भितर वाडप. आतांची बरी ओळख हेरां मनशाक आमी दिवंक पाव. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. असो पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान करूंक धाडटा. देवाची Amen. Sono provedera anica cruzara deva, jaki prostici, tu primit mokordai. संसार को कोरोना वायरस पडेकाल कष्ट झाल्यापासून तुका आमी प्रार्थना करता की दुःखांपालाई आयकून घे. देवचीतून सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतर काल येवन हे पिडेक लागून दवकतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो बोण शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजेर सोशी आयल्या. ह्या पिडांची पिडेचेर अभ्यास दवरतल्या विद्यानान एक गुणांतीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दिवंक तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेच्या अधिकाऱ्यांक उर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणबायेक उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यांचे फेस्ताचे दीस आमच्या युट्यूबार आनी तशेंच CCR टीव्हीचेर सांजे CCR टीव्हीचेर सवांग येतले आनी सकाळीं आमी हे दीस युट्यूबार